कितें सायन्स एंड सिम्टम्स आनी विच आर द कॉमन डिजॉर्डर्स. एक ब्रॉड क्वेश्चन. कशें आसा, फाट दुखप आनी कमर दुखप, मान दुखप ही खुबशीं कॉमन लक्षणां पेशंटाक येता. आनी तुमी जाणा 2020 कोरोना आयल्लो, तेज्या नंतर ही लक्षणां खूब वाडला. डेस्क जॉब जाला, बसून काम करप जाला. आमची जी बॉडी आसा ती बसपाक जावना, ती मुवमेंटाक जाला, ती बी एक्टीव जाला. पण आमचे बसप चड जाता, आमचे जॉब तशे डिमांड करता की बसूनच उरता. सो तेका लागून मान दुखप, कमर दुखप ही खूब कॉमन लक्षणां जाला. आतां तेका वेगळी वेगळी कारणां आसपाक शकता. जशें की कोण पडलो आनी इंजुरी जाली जाल्यार तेका डायरेक्ट ट्रॉमा जावपाक शकता. दुसरी जी क्रॉनीक डिसिजीस आसा, क्रॉनीक इलनेसीस आसता, जशें की स्पॉन्डलायसीस. तुमी आयकला आसतलो, हो व्हेरी कॉमन वर्ड स्पॉन्डलायसीस. स्पॉन्डलायसीस म्हणजे कितें, मणी झरप ऑर मणी झिजप, तेका आमी स्पॉन्डलायसीस म्हणटा. ते डायरेक्टली मणयांक एफेक्ट करता आनी मणयांक एफेक्ट केल्या कारणान ते कुशन जे आसता, स्लीप डिस्क म्हणटा तेका आमी, ते शिरेक प्रेस करता. आनी शिरेक प्रेस करून हात मोयप, पाय वळप, कमर दुखप, मान वळप ही सिम्टम्स येता. मागीर थोड्यो रेअर कॉजीस आसता, जशें की इन्फेक्शन. इन्फेक्शन व्हेरी कॉमनली जे इंडियेन आसा इज ट्युबरक्युलोसीस. अच्छा. जशें ट्युबरक्युलोसीस आमकां दिसता की फक्त छातयेक जाल्यार लंग्साकूच इनवॉल्व जाता. लोकांचो समज आसा की लंग्साकूच इनवॉल्व जाता. पण स्केलेटल ट्युबरक्युलोसीस म्हणजे हाडाची ट्युबरक्युलोसीस इज ऑल्सो व्हेरी कॉमन इन अवर कंट्री. आनी स्पायन इज वन ऑफ द कॉमनस्ट सायट. अच्छा. सो ते इनवॉल्व जावन मनशाक पॅरालिसीस जावप, मनशाक पांयाचे विकनेस येवप, मुतपाक लघवीक त्रास जावप, हे सिम्टम्स सुद्दां येवं शकता. अच्छा. सो ही काही मेन इम्पॉर्टंट कारणां आसा आनी तेज्या अकॉर्डींग तेजी लक्षणां येतात. अच्छा.